एमपी असो या कोणी असो हांव केन्ना हांगा एक जस्ट सुद्दां करपाक दिवना एक कुस्कूट हांगा हालपाक लावपाक. Tension prevailed at the Velankini Chapel after MPA officials arrived for demarcation exercise. The move quickly drew attention from the parish priest and devotees, who gathered at the site expressing concern over the proceedings. The situation escalated when MLA Sankalp Amonkar reached the spot and intervened, urging the authorities to defer the process. He reportedly assured locals that not an inch will be touched, claiming the gathering to same extent. Officials later engaged in discussions as efforts continued to manage the situation peacefully, with local sentiments strongly reflected at the site. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ही आमची आवर लेडी ऑफ वळंकनी ही पयलींसून एक चॅपेल हांगा आसा आनी आयज आमचे सगळे अशें न्हू कितें क्रिस्तांव भाव सगळे हिंदू भाव सगळे जाण हांगा येतात आमी सुद्दां हांगा येतात मेणवाती लावपाक आनी सगळे फूल घालपाक आनी हे सगळे जाण हांगा येतना सगळे वळंकनी सायबीन माईचो खूब खूब आशिर्वाद आसा. आनी आयज खंय तरी आमकां आयकपाक येयलें कितें MPA एलॉंग वीथ आमचे सर्वे डिपार्टमेंट हांगा डिमार्केशन करपाक येवपाचें आसा म्हणून तेज्या लागून हांव हांगा पर्सनली येयलो आमचे सगळे भावांचो म्हाका कॉल येयलो की बाबा अशें अशें जालां म्हणून सो तेज्या लागून आमी येयलेले आसा. आय हॅव पर्सनली स्पोकन टू द डेप्युटी कलेक्टर टू द PI आनी असो सो टेन्स्ड मुवमेंट आसा म्हणून सो वी हॅव रिक्वेस्टेड देम जस्ट टू डिफर दीस टुडेज डिमार्केशन बिकॉज दीस केस इज with the Honorable Chief Minister of Goa. Recently we had gone with our Honorable Father सगळ्यांक घेवन आमी थंयसर गेलेले CM कडेन CMन तो इशू सॉर्ट आउट करता म्हणून. सो ओन्ली आय हॅव रिक्वेस्टेड द MPA आनी आमचे सर्वे डिपार्टमेंटाक की बाबा हे मातशें आमी फुडें धुकली डिमार्केशन नॉट टू हॅव अ टेन्स लॉ एंड ऑर्डर इशू जावपाक नाका आनी टेन्स सिच्युएशन जावपाक नाका कित्याक सगळीं आमची भावा भयणां हांगा येयलेलीं आसा लायक दे वे ऑल अपसेट. So I am requesting MP also. It is a small issue, a small area which they want to do the demarcation. So आणि ही आमचे चर्चीचे पार्किंग लागून आनी बाकीचे जे एक्टिविटीज जाता हांगा फेस्ट जाता पळय तेन्ना ते यूज करता सो तेज्या लागून म्हाका दिसता हो इशू करपाची गरज ना एंड आय रिक्वेस्टेड देम एंड अकॉर्डिंग टू देट दे हॅव एग्रीड बाबा आमी हे फुडें डिमार्केशन करुया म्हणून. तेज्या लागून हांव सगळे जाण हांगा आमचे सगळे भाव भयणां जे हांगा येयलेले आसा आमचे फादर आसा तांकां सगळ्यांक हांव जो ते अलर्ट राहून ते सगळे जाण हांगा येवन सद्या ते पोस्टपोन केलेले आसा. सी दीस इज पिपल्स इशू जेन्ना जेन्ना लोकांचो इशू आसा बिंग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका रावचोच पडटा. दी ओन्ली ते म्हाका जेन्ना कॉल करता तेन्ना आय कॅनॉट से दॅट आय एम नॉट अवेलेबल आय हॅव टू बी अवेलेबल. आतां इतली सगळे इश्यूज जाले आमचे हरबर इशू जालो भरत लेनाचो इशू जालो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इशू जालो सगळे कडेन आयज आमचे सायबीन माय वळंकनी सायबीन मायचो इशू जालो सदांच आमी येता आनी कितें आसा MPT कितें जालां एवरी टायम हांव येयलो काय ती केसीस म्हाजेर घालता. आतां एक हायकोर्टान केस चलता छत्रपती शिवाजी महाराजा कडेन हरबरची केस चलता भरत लेणीचेर केस चलता सगळे कडेन म्हाका ते एक्यूज करता आनी हांवें तांकां म्हटलें ह्या केसीकूय हांगा जाय जाल्यार म्हाका एक्यूज केल्यार जाता बट आय हॅव टू बी वीथ द पीपल बिकॉज इट इज अ जेन्युअन इशू. आमी कितें येदी व्हडली आमची सायबीन मायची कॉपेल आसा आनी हांगा समज जर MP येवन आमचे दुरीग मोडटले आपलो जागो म्हणून जाल्यार खंय तरी वायट दिसतलें न्हू. ओन्ली हांवें एश्युअर्ड फादराकूय एश्युअर केला आनी सगळ्या लोकांकूय एश्युअर केला आमच्या दुर्गाक जावं हे आमच्या कसल्याकूय कोणूच एक टच सुद्दां करूंक शकपा ना हें हांवें तांकां सांगलेलें आसा. केन्ना टच करपाक दिवपा ना जे पर्यंत हांव हांगा आसा न्हू कोणाकूच टच करपाक दिवपा ना. आसूं आमचें कितें आसा ही जागो आतां वेस्ट जागो आसलेलो काय बरें दिसता पळय हांगा ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा स्वता आमचे फादरान आनी तेंच्यानी सगळ्या लोकांनी मेळून हें केल्लेलें आसा आनी थंयसर येवन तुमकां जी वायट पळय कित्याक तुमी डिमार्केशन करून आपली एरिया आमकां जाय ही एरिया आमकां मोडपाक सोदतले जाल्यार केन्ना जावपाक दिवपा ना. MPA आसूं या कोणीय आसूं हांव केन्नाच हांगा एक टच सुद्दां करपाक दिवपा ना एक कुस्कूट हांगा हालपाक जावपा ना इशू म्हळ्यार इशू न्हू तो हे जे फाटल्यान इल्लो असो जागो पळयता तो पार्किंग एरिया ताका लागून हो जो मॅटर आहा रिलेटेड टू दीस ओनरशीप ऑफ दीस हो मॅटर आमी CMा फुड्यान दवरलेलो आसा. आमी म्हणटना किर्गोस्कारांनी व्हरून CMा फुड्यान दवरलेलो आसा आनी तो आमकां आमचे हांगासर जे डिवोटीज येता ताका लागून ताका ते पार्किंग करपाक जागो जाता. एक्चुअली हो आनी हो सारे दोनी हे जागे ओपन जागे ते गव्हर्मेंट लँड दे आर नॉट बिलॉंगींग टू MPT इन एनी वे सो दे आर ओपन लँड दे बिलॉंग टू गव्हर्मेंट. इवन दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस chapel
is taken on lease from the government. It's not something coming. Suddenly MPT comes and says this is our property. How it can be? It's not possible. No? If MPT says that this property belongs to them, then they should show documents saying that we have taken on lease from the government, which they don't have. So it is. So we have directly approached the CM. We have put our need before him, and he has assured us that he will intervene. So he has intervened, and we are waiting for the reply. That's the reason we are not against the demarcation team, but we have told them the matter is at the CM's office. So please defer it. Defer it. So that's it. So I'm happy that they have understood the suggestion and they have deferred the demarcation. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.